ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन या आमच्या कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात आतापर्यंत भरती करपाक लागल्या आणि पयले फावटी गोयच्या भुरग्यांक म्हणजे एक सेक्युरिटी आणि रिस्पेक्ट जो आम्ही म्हणटा म्हणजे जॉबात सेक्युरिटी आसप गरजेची असली ती मेळपाक लागल्या म्हणून तर आज बारीक जरी जॉब असलो असत जाल्यार त्या गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान भुरग्यांक जॉइन जावपाक लागल्या. गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान जॉइन जावपी भुरग्यांक 10% ऑफ द पोस्ट रिजर्व इन द police department, forest department, even though in the fire department या सारकिल्या डिपार्टमेंटांनी आणि इवन दो माझे तर म्हणणे आसा की तांचे प्रमोशनल एव्हेन्यूज जे आसा पळय न्ही त्या जाग्याचेर ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान आमी सुरवात केल्या तांकां बोनस दिवपाक सगळ्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा ते गोवा ह्युमन रिसोर्स दिवपाक लागले म्हणून जाता तितके बेगीन आनीकूय मोठ्या प्रमाणात भरती आम्ही थोडेशे एक्सपांड करून प्रायव्हेट सेक्टरात सुद्धा गोवन ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत भुरगे कशे घालपाचे हाजो विचार करता जेणे करून आयज प्रॉब्लेम आसा भुरगे आमचे प्रायव्हेट सेक्टरात वचना कारण ताका थंयसर सेक्युरिटी मेळना म्हणजे आपलो जॉब ते केन्ना काडून उडयतले काय म्हणून फाटल्या दिसांनी आमी ऑल द इंडस्ट्रीज हांव आनी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बसून तांची सगळ्यांची मिटींग घेतली आनी दे हॅव ऑल्सो एग्रीड तुमी जर आमकां मॅनपॉवर दिता आसत वी आर रेडी टू टेक म्हणून त्यांच्यानी गोयकार भुरग्यांक घेवपाचो एक वेगळो प्लॅटफॉर्म आमी रेडी केला. सेम वे वी टूक द मिटींग विथ ऑल द इंडस्ट्रीज पार्टनर आणि सगळ्या इंडस्ट्री पार्टनरांक बरोबर घेवन सगळे ऑल स्टेक होल्डर्स जे आशिल्ले तितके आशिल्ले तांच्यांनी बी गोयच्या भुरग्यांक जॉब दिवपाक आमी जेका हांव फक्त स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग हे बेस्टे म्हणना आणि बेस्टे म्हाज्या बजेटात बरोवंक ना 17 तरेचे डिफरंट कोर्सीस आयटीआंतल्यान सुरवात जाल्या आणि पयले फावटी हॉस्पिटॅलिटी कोर्स जो आसा पळय न्ही वो गोंयांतल्या प्रत्येक आयटीएत आमी सुरवात केला. सोलार टेक्निशियन हो कोर्स आमी कुडचड्या वयल्या आयटीएतल्यान सुरवात केला. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे कोर्सीस ह्या आयटीएतल्यान सुरवात केल्या. फुडल्या आतां आमी ऑलरेडी ऑनलायन कोर्सीस फॉर द जीएसटी आणि टॅक्सेशन पयरूच एमओयू जाला. गोंयांतल्या सगळ्या भुरग्यांनी जे कॉमर्स ग्रॅज्युएट जातात तांच्यांनी हे कोर्सीस शिकचे. वेगवेगळे एमओयूज आमचे डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन हांच्यांनी करून म्हणजे ताका ड्युएल सर्टिफिकेशन म्हणटा आमी ग्रॅज्युएट जाता आसतना दिवचे म्हणून तर हांव परत एकदा स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग हाजेर सातत्यात भर दिता आणि ताका लागून आमचें सरकार जे आसा पळय न्ही हे गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन हाज्या मार्फत एक बरो वर्क कल्चर गोंयांत डेव्हलप जावपाक लागलेलो आसा. एप्रेंटिसशीप ह्या पोर्टलाचेर तुवें सांगलें की हय मोर दॅन 27,000 यूथ ओके भितरले आसतले थोडे कोण तरी भायले इट इज अ ओपन प्लॅटफॉर्म इट इज अ ओपन ते गव्हर्मेंटात जे 12-13,000 भुरगे जे एप्रेंटीस म्हणून जॉइन जाले पळय न्ही ते निव्वळ गोंयकार ताच्या खातीर आमी 15 इयर्स रेजिडन्स सर्टिफिकेट कंपल्सरी केल्ली. आतां प्रायव्हेट सेक्टरान जे उरलेले घेता ते ओपन आसा कोणायकू आमचो गोंयचो कोण तरी जॉइन जायना जाल्यार भायलो कोण तरी येवन तेजेर जॉइन जातलो विच इज अंडर द स्कील डेव्हलपमेंट पोर्टलाचेर जॉइन जावपाक कोणायकू इट इज ओपन आसा म्हणून 27,000 भुरगे एका वर्सा खातीर एप्रेंटिसशीप घेवन ते भायर पडले. इट इज अ बिग म्हणजे ना जाल्यार ते भुरगे कितें करतले आसले तर घरा कडेन रावतले आसले. हांव ग्रॅज्युएट जाला घराच कडेन आसा म्हणटले आसले म्हाका काम ना ताका ती एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट मेळ्ळी. हांवें जे वदर रिफॉर्म म्हटला पळय न्ही ह्यान फुडें गव्हर्मेंटात एमटीएस किंवा एलडीसी जॉइन जातलो आसत जाल्यार एका वर्साची एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट आसप कंपल्सरी आसा. जेका आमी म्हणटा निदान तो काम शिकता जाल्यार डायरेक्ट ग्रॅज्युएट जावन येयलो काय तो हांगासर कामूय शिकना. ह्या पद्दतीचे रिफॉर्म्स आमच्या ह्या म्हणजे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन केल्या. स्पीकर सर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन्स लायल्या उपरांत इट इज अन ट्रान्सफरन्सी जी आसा पळय न्ही ही ऑलमोस्ट आयली. प्रत्येक भुरग्याक एग्जाम दिवपाक आयलो काय ना वेगवेगळ्या जाणांनी वेगवेगळे आरोप केले हांव तितून वचना पण आज भुरगो एग्जामीक बसलो काय तो भायर वयता आसतना ताका मार्क्स कितले पडले ते कळटा. इतकी ट्रान्सफरन्सी आमच्या डिपार्टमेंटान हाडला. भायर सरता आसतना ताका 48 पडले काय 52 पडले तेकाच कळटा. लिस्ट लायला तेन्ना ताच्या खंय बाबा आपूण 48 आनी 52 इतकी ट्रान्सफरन्सी आमच्या गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ताजे पयरूच हांवें ताका नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलें नवीन तेंचें ऑफिस इनॉग्रेट केलें ताजी भरती जावप सुरवात आसा. म्हाका दिसता कितें तरी एक 100-150 पोस्ट भरले परत 400-500 पोस्ट एडवर्टायज केल्या. उरलेले 2-2.5 हजार पोस्ट जे आसा हे येता त्या काळात एडवर्टायज जातले आणि तातूंतल्यान एक बरी म्हणजे युथांच्या मदीं एक कॉम्पिटिटिवनेस जो आसा ह्यो एग्जामीच्या उपरांत आपूण भितर येतलो ही सुरवात जाल्ली